कोयराचो प्रश्न सोडोवपाची ताक कोणा भितर ना काय? कोयराच्यो वाडट्यो राशी पळोवन प्रश्न नागाच्या फोण्यावरी तकली वयर काडटा. दवरले रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी जाल्यात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आम्ही आसात दवरले आणि दवरले जो रोड गेले कडेन आसा ह्या रोडाचेर तुम्ही पळयात इतली गार्बेज हांगा पडले कडेन आसा आणि ह्या गार्बेज कोणी काडपाचो प्रयत्न म्हणटा करना. सरकार एक वटेन म्हणटा, कोर्ट म्हणटा की गार्बेजीचेर बेगीन ह्या बेगीन निर्णय घेवचो, गार्बेज क्लियर करची म्हणून. पूण हांगा दवरले ह्या जाग्याचेर पंचायतीन बोर्ड मारून सुद्धा हांगा लोक जे आसात हे हांगा गार्बेज हाडून उडयतात. हांगा वास जो येता हो वास घेवपा न्हय. आणि हांगा दोन्ही सायडीच्यान शेतां असले कारणान हांगा हे शेतकारांक सुद्धा खूप त्रास जाता. आज जेन्ना आमी हांगचे लोकां फुड्यान उलयले ते म्हणपाक लागले ही जी गार्बेज उडयतात हे फ्लॅटां जे रावतात हे हांगा हाडून गार्बेज उडयतात. म्हणूनच आमी मागले कडेन आसा आनी आमी सदांच सांगतात की पंचायतीक आपल्यालो पावर यूज आसा तो करपाक कळना. जावन हेजे खातीर सरकारान पंचायतीचो पावर जो आसा हो आपणी घेतले कडेन आसा आनी हेजे खातीर ही प्रॉब्लेमां फेस करतात. जो प्रोजेक्ट बांधता तेंचे कडेन गार्बेज डिस्पोजल प्लांट आसपाक जाय. पूण हांगा बिल्डरां फुडें एक बिल्डरां फुडें सुद्दां खंयचो असलो प्लांट म्हणटो ना. आनी म्हणून हे बिल्डिंगे रावतात हे लोक अशे हांगा हाडून हे गार्बेज उडयतात. आतां गार्बेजीचो प्रश्न सॉल्व करूंक अजुनूय कोणाक तेकल ना आनी ताकय अजुनूय कोणाक येल ना. सरकारा जर दिसता जाल्यार सरकारान करचें ना जाल्यार हांगा ही घाणीची साम्राज्य म्हणटा तशी हांगा पसरतले ते. आमी सरकारा ब्लेमूय करून फायदो ना. थोडो जो ब्लेम आसा हो कन्सर्ट पंचायत या म्युन्सिपालिटी जे कितें येता हेंकाय करपा जाय. कित्याक तेणी पळोवपाची उरता, परमिशन लास्ट तेणी दिवपाची उरता, ओकुपन्सी आसा ती लास्ट पंचायतीन दिवपाची उरता. पूण पंचायतीन जर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें जाल्यार हें सगळें जाग्यार पडटा. आनी आमी मागतात पंचायती कडेन की हेणी बेगीच्या बेगीन हे जे कोण उडयतात हेंचेर एक्शन घेवची म्हणून. जायते लोक हांगा कोयर उडयतात आनी तांकां कोण समजावपाक गेलो जाल्यार वाद घालयतात खंय. हांगा बसयल्लो कॅमेरो लेगीत कोणे तरी काडून उडयलो. ही अवतिकाय सांगता थळावो. आयकात. एक्चुअली कितें आसा जाणा, ह्या रस्त्यान लोक ह्या सायडीक खुबशे फ्लॅट आसा भितर, ते येता वयता आसतना हांगा कचरो उडयता फुडें वयता. पूण पळयता तो सांगत जाल्यार तेंचे कडेन झगडी तूं कितें करता हें करता. एक्चुअली हांगा एक कॅमेरा आसलो फाटल्या दिसांक कॅमेरा, कोणी तो पोल सुद्दां काडून उडयला. सो वास येता, वचपा जायना वाटेक. खूब लोक आमी सांगता जे मेळटा तांकां सांगता अरे बाबा हांगा कचरो घालनाका, कोण आयकना. म्हणजे हे फ्लॅटवाले करतात. चडशे म्हाका दिसता जे फ्लॅट बांदता पळय न्हू ते जे आतां त्या सायडीन आसा ते आतां पळय सगळे गव्हर्नमेंटान दवरला गार्बेज काटी हे येता करतात. एका एक दोन फावटी कितें येता. पूण त्या प्रमाण लोक दिना, हाडटा उडयता, सकाळी कामां वयता आसतना उडयता घे वयता, रातची इव्हिनिंग वयता उडयता. घाणपणांनी सुणी ह्या वटेन टू व्हिलर घेवन वचपाचेच ना अशी अटॅक करता न्ही, भिरांत दिसता सारखे. खुबशे पडला बी लोक हांगा ह्या कचऱ्याक लागून. लोक फक्त हे कुत्री खावपा येता आनी खावपानी हांगाच आसता. एक व्हडलो मॉप ग्रुप उरता, 10-15 जाणांचो मॉपच आसता आनी ते टू व्हिलर वयता न्हू लागता फाटी सारखे. तुझें नांव कितें? म्हाजें नांव अरुण गणेकर. तूं मागता की हे काडची म्हणून? हे काडची आमी सदां मागता, क्लियर करची म्हणून. हे क्लियर करची म्हणून आमी सदां मागता. पूण तितली जायना ते. फाटी हे कितें एक बोर्ड घालून गेले हांगा 1000 का 500 फायन आसतली म्हणून. पण तो बोर्ड नाच जालो, कॅमेरा घातलो, कॅमेरा नाच जालो, हे चालूच आसता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली.